गोंयांत चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराबाबत सरकार गंभीर ना। कित्याक तर ह्या ड्रग्स वेव्हारात सरकाराचेच मनीस गुंतल्यातशे दिसता। सरकार फकत मिटिंगो करता आनी रॅली काडटात, प्रत्यक्षात कृती कांयच ना असो सणसणीत आरोप तारा केरकरान केला। 26 जून हो संवसारीक ड्रग्स डे म्हूण मनयतात। त्या निमतान तारा केरकरान पत्रकारांकडेन संवाद केलो। सरकारान नो ड्रग्साच्यो घोशणा दिल्यो तरी लेगीत ड्रग्स वेव्हार गोंयांत बिनदास्त चल्ल्यात। भायले लोक येवन गोंयांत उक्तेपणान ड्रग्स वेव्हार करतात आनी गोंयचें नांव पिड्यार करून दवरतात। ते कोणाच्या आशिर्वादान अशेंय तारान विचारले। आयकात। गोंयांत लोक ह्या ड्रग्साक लागून मुद्दम येता आनी हो पयसो शॉर्टकट पैसो म्हणजे कितें रोखडोच इल्लेशे एका 1000 भर 2000 भर मेळटा। जशी सेक्स वर्कर आपल्याक बिझनेस करतात त्याच प्रमाणे हो ड्रग्साचो ह्यो धंदो आसा। शॉर्ट पैसे, बेगीन पैसे, फास्ट पैसे ह्या रितीन जेन्ना मेळटा तेन्ना ड्रग्स विकपाक कोण फाटीं रावतलो? आनी हितून सरकाराचेच मनीस आसा कशें दिसता? सरकार हितून सिरियस ना, फक्त मिटिंगो करता आनी रॅली काडटा जाले आनी नो ड्रग्स म्हणटा। पण बाकीचे कितें? हांगा कॅसिनोन पळया, अंजुना पळया, मांद्र्या पळया, खंय कळंगूट पळया, खंय ना। आज इतले लोक भायले लोक येयले आनी ह्या ड्रग्साचो इतलो वेव्हार चल्ला हो कित्याक लागून? आनी तो ड्रग्स म्हाका तुमकां सांगता कितली वर्सां पासून ह्या ड्रग्साक लागून हांगासर आमचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा। ह्या कॅसिनोक लागून सुद्दां आमचें गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा। कितें करता पळय न्हू तेतून सरकाराचें बरोबर कांयच ना। आनी एखादो कोणाक धरलो सुद्दां जाल्यार तो कसलो धरता? बारकेलो झिंगूर मच्छर बी धरता पळय तसले धरता। एक मूस मच्छर धरिना तशें। व्हडले कोण वागाक कोण धरिना, कित्याक ताका धरपाक कापासतात ना, तो पावयता न्ही सगळे, मागीर कित्याक धरतले? पण पुलीस आपलें काम करतात, बारीक तरी धरून दाखयतात। पण हे सरकार तेंचेर बडी मारीत रावता, ताका करूं नाका आनी ताका करूं नाका म्हणून। व्हडलो मनीस कोण तो सरकाराक खबर ना, पण सरकार ते दाखोवन दिना। 26 जून हो दर वर्सा संवसारीक ड्रग्स डे म्हूण मनयतात। त्या निमतान कळंगूट ड्रग्साचेर अँटी ड्रग्स फ्लॅश मॉब जागृताय घडोवन हाडली। पळयात। वास्कोच्या दीप विहार हाय सेकंडरी स्कूलाच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी संवसारीक ड्रग्स डे निमतान नो टू ड्रग्स विशीं जागृताय घडोवन हाडपाक वास्को शारांत रॅली काडली। पूण विद्यार्थ्यांक रॅली काडपाक पयशे फारीक करचे पडले। स्कूलान ते विशीं खंत उक्तायली। हे जे आमचे स्टुडंट्स आसा कित्याक आमी सदांच म्हणटा हे जे यूथ आसा हे आमचे देशाचे फ्युचर। जेन्ना आमी तांकां आमचे देशाचे फ्युचर म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी खंयच तरी एक वायट संकटाक लागचें न्हू, एक वायट भितर वयचें न्हू, स्पेशली ड्रग्सा कडसून पयस रावचे। तेजे लागून तेंचे जो प्रयत्न आसा अवेरनेस तेंच्यांनी करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा। आनी तेज्या लागून म्हाका एक बरी गजाल म्हणटा ती कितें आमचे स्पेशली युथान हे ड्रग्सा कडसून पयस रावचे, एनी फॉर्म ऑफ ड्रग्स हे ड्रग्सा कडसून पयस रावचे। दर वर्सा आमी जेन्ना रॅली काडटा तेन्ना आमी परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टराचें, सावंड सिस्टम, मागीर ट्रॅफिकाचें, कारण खंयचेंच परमिशन घेतल्या शिवाय ते कायदेशीर जावपाक शकना। म्हणजे हो प्रोसिजर आमी फॉलो करता। पण ह्या वर्सा जेन्ना हांव कलेक्टराच्या ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान गेलो तेन्ना म्हाका सांगलें की असो एक सर्क्युलर आसा, ज्या सर्क्युलराच्या प्रमाणे गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेजे प्रमाणे मार्गदर्शना प्रमाणे तुमकां 3000 रुपया भरचे पडटले। त्या भरल्या शिवाय तुमकां हें सिस्टम आमकां परमिशन दिवपाक शकना। म्हणटकीर आमी ते न चुकता आमी ते RTGS करून ते 3000 भरले। म्हाजे फाटलें सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की आमचे सारक्या जी इन्स्टिट्यूशन आसा ती इन्स्टिट्यूशन सोसायटीच्या कामा खातीर जेन्ना वावरता, सोशल इश्यू खातीर जेन्ना वावरता तेन्ना अशा इन्स्टिट्यूशना कडल्यान ही फी कलेक्ट करची न्हू, जेणे करून तो आमचेर एक भुदंड जो पडटा। ताका लागून हांवें स्पेशली आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट केला की अशा प्रकारचे जे सोशल इव्हेंट जे आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द सोसायटी ते क्रिएट करपाक आमकां हो एडिशनल चार्ज आमकां फारीक करपाक पडचो। गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, हिरू महाले, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।